सोनवार 16 सप्टेंबर. बाग्योन कॉर्नेल, श्रेष्ठ गवळी आनी सिप्रियान धर्माध्यक्ष दोगूय रोगसाक्षी समोरण. मुखेल वळ. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो. नियाळा कादार. एके आवयक आपल्या काजारी पुताक भोगसूंक खूब आवकड जातालें, कित्याक तिच्या पुतान लग्न जाल्या उपरांत आपलो स्वभावूच बदल्लो. आवयक फावो नासलोल्या वायट उतरांनी उलयलो, तिचेर बोगलाटां घातलीं आनी आपुणूच घरांतलो भायर सरून गेलो. तरूय आवय बापूय ताका भोगसूंक तयार, कित्याक तो तांच्या रोगताचो आनी आपुरबायेचो. भुरगीं कितलेंय वायट करूं आवय बापूय रोखडींच तयार मानून घेवंक. चुकी करप मनशाळाय आनी बोगसोणें दिवप देवीक, हें आमकां जेजू सांगता आनी शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा, सगळे खात्रेची आनी सगल्यांनी मानून घेवपाची सांगणी जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता, कित्याक काळजांतल्यान बरो न्होदता तेंच तोंडांतल्या उतरांनी व्हांवता. त्या पासत बरें करीत रावंक जेजू फुडें शिकयता. आमकांय केन्नाय अशें दुसऱ्यांक भोगसूंक आवकड जाला जायत. जेजू आमकां भोगशिल्ल्यान आनी आपल्या कोश्ट, दूख आनी मरण फावो करतल्यांक खुर्सार्थान भोगशिल्ल्यान. जेजून केलां तशेंच आमी जेजूची शिकवण वेव्हारांत घालुया. आमच्या काळजांतल्यान दुसऱ्यांक बरें आवडावया आनी बऱ्या उतरांनी तांचें जिवीत खुशाल भरीत करूंक फावरुया. म्हजो थाराव. भोगसोणें दिवन आनी घेवन जेजूचो पाटलाव करतलो.